पावस उसरा येऊनही अंदू वर्सा भाताचे बरेपैकी पीक जाल्ल्याचे ताळगावच्या शेतकऱ्यांनी सांगले। ताळगावचे शेतकार भाताचे वारे करपाक व्यस्त आसात। पळोवया शेतकऱ्यांचे म्हणणे। अंदू वर्सा पावसान सामकी उसरा आपली हयनशी हजेरी दाखयली। बरें पीक येतले काय ना हाचे विशीं शेतकारांक दुबाव पडिल्लो। पिकावळीक मातसो कळाव जालो खरो, पूण खूब बरें भाताचे पीक आयिल्ल्याचे ताळगांवच्या शेतकारांचे म्हणणे। एक्चुअली कितें जाला, पावस पडला म्हणून आमकां मातसो लेट जाला, पूण भात एकदम बरें जाला। फक्त इतलें लुकसाणय कितें पडला, पूण ह्या हिशोबान गव्हर्मेंट आमकां तितकें हें दिना। गव्हर्मेंट सांगता की आमी हें दिता तें दिता, पूण हेजो कांयच उपयोग ना। ओके, पूण ह्या वर्सा चड पावस पडल्यान तुमकां कितें प्रॉब्लेम बी जाला? पयलें प्रॉब्लेम जाल्लें बुडलेलें, पूण ह्या वर्सा भात खूब जाला। पावस उसरा आयलो, मात उपरांत खूब झडलो। उसरा आनी उपरांत खूब पावस झडून लेगीत अंदू भाताची पिकावळ बरी आयल्या। सरकारा कडल्यान कांय मजत मेळना, मात थळावो आमदार बाबूश आमकां जायती मजत करता म्हणून शेतकऱ्यांनी सांगले। आमचे लोकल एमएलए पळया तो तरी आमकां हेल्प करता। कोण बाबूशाची बाय, सरपंच हे आमकां हेल्प करता, पूण गव्हर्मेंटाच्या हेचेर अशें तूं कांय ना। तुमकां मशीन बीन दिता तें मेळना? कांयच ना। आतां हे फावट पळोवया, आमकां प्लॉविंग मशीन दिल्लें, पंचायतीनूय फुकट दिल्लें, गव्हर्मेंटान सबसिडी ती पयलीच। पूण हे फावट आतां हें आमी हें केलां हार्वेस्टींग, तेजें कितें दिता जाल्यार वेल्यान गूड न्हू, हे फावट हार्वेस्टिंगाक पयशे वाडयल्या। ओके, बट ह्या वर्सा पावस जरी चड पडलो तरी तुमकां भात चड मेळ्ळा? भात एकदम बरें, चड गेल्या वर्साचे पण भात चड जाला। गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर।